सर्वांके नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र शक्तिनगर मंगळूरू हनी प्रस्तुत करता सीए साधक हजे आयच सिरीजाक हांव सर्वांके स्वागत करता. मे 2025 अंतू द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हानी कंडक्ट केला तसले सीए अंतिम परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावन सीए म्हणून घेतील एक साधक सीए नवीन पै हानी आज आमगेलोटू आमगे स्टुडियोंत आसली. तांगेल एक जर्नी कशी आशिल्ले तांगेल एक्सपिरियन्स कशी आशिल्ले म्हणून आम्ही तांगेलगे उरलो विचार घेवया. नवीन तुमका हार्दिक स्वागत आमगेल कार्यक्रमाक. थँक्यू. आता हांगेल एक किरू परिचय दिता. हांनी सीए नवीन पै हांगेल आनु लेट बी नरसिंह पै तशीची अम्मा नंदिनी पै हांनी होम मेकर जावन आसली. हांगेल भाऊ नकुल पै हांनी श्रीनिवास युनिव्हर्सिटी अंडर फोरेन्सिक सायन्स कोर्स परस्यू करता आसत. हांनी मूलतः बडियडका कासरगोडू हांगा आसूचे. हांनी हांगे स्कूलिंग कुनिल एज्युकेशन ट्रस्ट हांगा कंप्लीट केलेलं आस. तशीची पदवी पूर्व शिक्षण श्री सुब्रमण्येश्वर हायर सेकंडरी स्कूल काटुकुक्के केरळ हांगा कंप्लीट केलेलं आस. आणि बीकॉम पदवी शिक्षण आळवास कॉलेज मूडबिद्री हांगा केलेलं आस. हांनी हांगेल आर्टिकलशिप कामत अँड कामत असोसिएट्स हांगा सीए एम वामन कामत हांगेल मार्गदर्शन अंतू कंप्लीट केलेलं आस. तशीची इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड हांगा क्रेडिट अनालिस्ट जावन केलेलं आस. सीए नवीन एक ऑलराउंडर म्हणून म्हणत. हांनी हांगेल अकॅडमिक्स अंतू थ्रू आउट लायक मार्क्स काणगेन सीए फायनल्स वरेन लायक स्कोर अंतू पास केलेलं आस. तशीची हांनी क्रिकेट कबड्डी असल स्पोर्ट्स अंतू स्कूल कॉलेज लेवल अंतू मस्त मेडल घेतिलं आस. हांनी हांगेले पीयूसींतू कॉलेज टॉपर जावन आशिल्लेंती. तशीची 10th आसतना बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट अवॉर्ड वरेन घेतिलं आस. सो नवीन तुमका कंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन अँड वेलकम टू आवर स्टुडिओ. थँक्यू. आता सीए म्हणजे एक मस्त कष्ट एक्झाम. सो फायनली तुम्ही त्या एक्झाम क्रॅक करू सीए म्हणजे प्रिफिक्स घेतिलच आयच्या दिसाक. कशें फील जातास तुमका रिझल्ट दिसू ते रिझल्ट पास म्हणून पळोव भितरी तुमका तुमगेले आणि तुमगे फॅमिली रिॲक्शन कशी आशिल्लें? ते एक प्राऊड मुवमेंट इमोशनल मुवमेंट म्हणून सांगता हांव. सकाळी आमगेले 8:30 अरावंड रिझल्ट येयलाले. ते म्हाका टायमिंग्स म्हाका गोत नाशिल्ले. हांव लायक केले 2 घंटे घेतले ते म्हणल्यार नोटिफिकेशन त्याच टायमार आशिल्लें. म्हगेल जनरली प्लॅन कसो आसता म्हणल्यार आतां एक रिझल्ट पिरियडार सकाळची खेळू वता क्रिकेटा. तशीच त्या टायमार हांव फोन म्हगेलो हातार नाशिल्लो सायडार हांव दवरनाशिल्लो क्रिकेट खेळटा आशिल्लो. 10 घंटे म्हणटन 10 वरे म्हणटन पुरे नोटिफिकेशन येतास कंटिन्यूअस रिझल्ट येयले तुवें रिझल्ट कसो जाल्ले म्हणून. सीदा घरकट चमकलो पळयतना अम्मा आशिल्ली. अम्माला सांगलें अम्मा रिझल्ट पळया रिझल्ट येयला म्हणून. ते मागीर फर्स्ट टायम हांव आनी अम्मा मोट्टे उबे दिसून आमी रिझल्ट पळोवचे. तशी पूरी इन्फॉर्मेशन घालून पळयतना फर्स्ट आमी नोट चेक करची एकच मार्क्स खंयची सब्जेक्टा मार्क्स न्ही सक्सेसफुल की न्ही ते कन्फर्मेशन जाल्लें पळयतना सक्सेसफुल. अम्माले म्हणून अम्मा एकलो तूं पळय म्हाका डावट जाता सकयल पळय म्हणून. अम्माने पळयलें मागीर ते एक इमोशनल मुवमेंट दोग जाणांकय. तशी लायक एक मागीर पुरे जाणांक फोन केले तशी क्लियर जाल्लें. लायक खुशी मुवमेंट आशिल्ली पुराय त्या दिवस. सो आमकां एक आमगे रिझल्ट दिसो आमगेल बर्थडे की चड आमकां कॉल्स आनी येता आसता. होय. तशीची आतां सीए म्हणजे तसो एक कोर्स आस हें हांव परस्यू करया म्हणून तुमकां केदन थॉट आयलें आनी तुमी केन्ना स्टार्ट केल्लें हें कोर्स? 12th तरी लायक एक मार्क येताना कॉमर्स फील्ड चूज केलें तूं बेस्ट कसो जो कोर्स आसी पळयतना सीए म्हणून एक आयकुचें म्हणलें. तूं सोसायटीन तूं मागीर पुरो आयकुचें मेळतना लायक रेस्पेक्ट मेळटा. मागीर त्या कोर्साक एक वायड स्कोप असो म्हणून कळतना तेन्ना हांव डिसिशन घेतलें कसले जो असो सीए करून मुखार वचचें म्हणून. तेन्ना विथ बीकॉम डिग्री वटूची हांव सीए परस्यू करूंक सुरू केलें. तशीच आमगेले एक सीए एक लॉंग जर्नी. हे एक जर्नीन तू आमकां मस्त जण मोटिवेशन दिलेलं आसता ती एक कॉन्स्टंट सपोर्ट केलेलं आसता ती. सो तुमकां तुमगे जर्नीन तू तशी कॉन्स्टंट सपोर्ट केलेले मोटिवेशन केलेले एक चियर लीडर कोणी आशिल्लें की तांगेल बगे सांगता हांवें. होय. म्हगेल
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सपोर्ट मोटिवेटर गाइडर मेंटर पुरय मिला अम्मा जावन कसले सिच्युएशन असो कितले कष्ट असो पूरा टाइम मोटिवेट करनो गाइड करनो इवन केदन आमगेले सेल्फ डाउट मुवमेंट येवचे सुरू जाता एक जर्नी लाँग जर्नी असतना तेदानी तुगेले जाता त्या पर ಮತ್ತೆ ಮಿಯಾ करनाका म्हणून कसले मात येऊन करनाका सो तुगेले तन जाता म्हण सांगून अम्मा केदने मिगेल बॅक बोन जन रब्बन आशिल्ली मिगेल ಒಟ್ಟು मिगेल बावय तेदन सपोर्ट दिता आशिल्लो तशी मिगेले अम्माले बहिणी मिगेल पच्ची बाप्पा परे तांणी परे कंटिन्यू सपोर्टार आशिल्ली मागीर मिगेले थ्रू आउट द जर्नी फ्रेंड्स जाला तांणी कंटिन्यू सपोर्ट केल्ले चल जाता मग तशी इतली पर जाणान मिगेले मोटिवेट कोण लायक गायडन्स पर दिवन हेल्प केला मी जर्नीत तशीच हे एक सीए जर्नी तुमकां केदना पण एक सेल्फ डाऊट जो आयला की लायक हांव हे कोर्स निजन जायतवे हांव पास करतवे हे कोर्स म्हणून सो आयला म्हणजे जाल्यार तुमी ते कशें टॅकल केले सेल्फ डाऊट म्हणून एक मिड ऑफ द जर्नी म्हणताना एक दोचे सूट जाता आमी विंग स्टुडंट्स पळयता तांणी एन्जॉय करची की तांगेले स्टडीज पुरा आमगेले वरी तितले कॉम्प्लिकेटेड आसना तशी बी कॉम आउट करता ते कंटिन्यू जावन पळयला तशी म्हणताना एक मदीं मदीं सेल्फ डाऊट परत तशिला मागीर पळयतना आमगेल एक वेळा मिगेल जर्नी पळयला मागीर सी ए क्लियर करता त्या मुवमेंट एक उडकास कोण सोडले सो एवरी टायम केदान म्हाका एक सेल्फ डाऊटाचे सूर जाले तेदान ह्या पुरे मुवमेंट्स एक उडकास करून मागीर मोटिवेशन करूंक गेला कशी आशिल्ली तशी तांगेल पळय हेल्प जावन हे पळय तशी कंटिन्यू करूं जाला तशीच सीए एक कष्ट एग्जाम हाका मस्त प्रिपरेशन्स जावंक जाता आमी वेल इन एडवांस लायक एक स्टडी प्लॅन करून एक टाइम टेबल घालून सिक्का हे कोर्स सो तुमगेले एक स्टडी प्लॅन कशें आशिल्लें आनी तुमी कितले वेळा रिविजन केला मिगेले फस्ट थ्रू आउट द जर्नी एक बिलीफ आशिल्लें क्वालिटी और क्वांटिटी म्हणून आता जनरल एडवायस कसं असतं मला 3 रिव्हिजन बेस्ट असता मग तर मिगेल फोकस आशिल्लें कितले रिव्हिजन करताना ते परफेक्ट जावन प्रॉपर जावन करता मग तशी मिगेल रिव्हिजन प्लॅन 2 टायम्स आशिल्लें तशी लीव येवची फुडें मिगेल प्लॅन आशिल्लो एटलिस्ट एक 2-3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करून मागीर रेस्ट सेल्फान तूं कंप्लीट करया मग तशी लेक्कील वरी जावन मागीर टू रिव्हिजन्स परफेक्टली एग्जाम फुडें कंप्लीट जावन हे जाला तशीच थ्रू आउट इयर आमी कितले प्रिपरेशन केल्यार समेत त्या 1.5 days बिफोर एग्जाम आनी आमगेले 3 hours परफॉर्मन्स इन मेन एग्जाम ते मस्त क्रुशियल जावन आसता सो ताका आमी लायक प्रिपरेशन वेल इन एडवांस करून आसका जाता सो तुमगेले ताका कशी प्रिपरेशन आशिल्ली होय म्हळ्यार आतां 1.5 days प्लॅनिंग आमी फस्ट रेडी पळय करून सुका ना जाल्यार लास्ट मुमेंट हेक्टीक जावन वता तशी मिगेले सेकेंड रिव्हिजनान तुजी हांव 1.5 days प्लॅन पळय करून आशिल्लो आतां चॅप्टर वायज इतली ह्या टायमार इतली आवर्स सारे कंप्लीट करून सोडका म्हणून मागीर कसो जो मेटिरियल फिक्स करून दवरका एक मेटिरियल इतल्या ह्या मात्र पळयता म्हणून मागीर 3.5 hours म्हणटा थोडें स्पेसिफीक जावन प्लॅनिंग करता इता म्हळ्यार 30% MCQ आसा 70% डिस्क्रिप्टीव म्हणून जल्दीतलो आमगेलो टायम तर वग्गी कवरेज जावची MCQ म्हणटाना तेदान आमी डिस्क्रिप्टिवाक परत टायम दिवयता तशी त्या एक प्लॅन घेवन MCQ इतले फिक्सड टायमा भितर करूं पडोवचें रेस्ट ऑफ द टायम डिस्क्रिप्टीव टायम दिवन बरोवचें की ते आमकां सुलभ जाता तुमी समरी नोट्स कसं केलास की पळय समरी नोट्स आमगेले ओन जावन करतना चड इम्पॉर्टंट जाता ते म्हळ्यार आतां आमी प्रिपेर करतना आमकां मायंडांत आसता ह्या पॉयंट आमकां इजी वेयार अंडरस्टँड जेवच्याक बरोवचें जाताना विंगर मेटिरियल म्हणटाना तांगेले एक अंडरस्टँडिंग प्रिपेर जावन आसता आमगेले समरी नोट्स म्हणटाना एग्जामान तिथे आमकां पेज असे एक उड गरजेचे सुरू जाता ह्या पेजान तूं मुगेले कंटेंट आशिल्लें म्हणून परत सांग सो ते एक मस्त हेल्प जाता वय. समरी नोट्स करून दवरता पळय तशीच वाजिताना आमकां मस्त स्ट्रेस जाता सो तुमगेले एक स्ट्रेस मॅनेजमेंट कशें आशिल्लें स्ट्रेस एक वेळा जाता खंयचे जो चॅप्टर की सब्जेक्ट लेखील टायमार जाय न्ही जाल्यार विंगड हॅम्पर जाता म्हणून तशी मिगेल कशी आतां केलो वचचे एक प्लॅन आसता सकाळची म्हणटाना आतां संजोळ म्हणटाना खंयचे एक वेळा क्रिकेट केलो वता तशी तेय म्हणटाना पूर एक रिलॅक्स जावन
अपास शिकू कंप्लीट केळ कंप्लीट करून रिटर्न येताना एक एनर्जी अपास असता तसे फ्रेश जाऊन शिकू काही सूर करेता तसे स्ट्रेस त्या केळा कारण लायक मॅनेज जाता तशीच आतां वाजयताना डिस्ट्रॅक्शन्स जावंच कॉमन. एक कॉमन रिझन कसं म्हळ्यार आमगेलो सोशल मिडिया. सो तुमी तसे डिस्ट्रॅक्शन्स कशे अवॉइड केले एग्जामा टायमार? वय सोशल मीडिया आतांचे मेजर डिस्ट्रॅक्शन ते हांव जल्दी तितले फोन सायलेंट करून सायडार दवरचे आशिल्ले कोण चोरता तशें जाल्यार बुक्सान मेजर कवर अप जाता मागीर फोन आतां यूज करता म्हणून तितले आसल्यार यूट्यूब पर आमी लेक्चर पर फ्री आसता रिविजन पळोवच्याक तें कसं करता म्हळ्यार फोकस मोड म्हणून एक फीचर आसता पुरे एप्लिकेशन तेन्ना ब्लॉक जाता खंयचे एप्लिकेशन ती यूज करता म्हूण आसता ते यूज करीत तशी सोशल मिडिया इजिली एवॉयड जावन आमकां जो कशी कंटेंट युट्यूबान किंवा कसो जो PDF पळोवंक जाल्यार इजिली एक्सेस करूंक जाता. तशीच तुमी फंक्शन्स आनी पुरो आसल्यार त्या पुरो कशी तुमी अवॉइड करतसिले ती? फंक्शन जल्दी तितले अवॉइड करूंक पळयता आशिल्ले त्या म्हळ्यार एक वेळा वचून येवची म्हणटाना ताका एक टायम दिवंक जाता स्पेसिफीक जावन तशी जल्दी तितले एग्जाम टायम मात्र एक मायंड फिक्स करून आशिल्लो फंक्शन त्यो वाडना एक एग्जाम जेवो मागीर कितें जाल्यार फंक्शन एटेंड करयता आतां एक एग्जामाचेर फोकस दिवन स्टडी कोन्न सोडया मागीर एग्जाम त्या कारण म्हणून मायंड एक रेडी जावन दवरता आशिल्लो. तशीच आतां ICAत आनी मॉक टेस्ट कंडक्ट करता ती त्या एक नंबर आमकां प्रिपरेटरी एग्जाम आसल्यावरीच सो तुमी मॉक टेस्ट बरयला की ताजे वयर तुमी कसं एडवायस दिता ती? वय हांव एक रावंड मॉक टेस्ट बरोवन आशिल्लो हांव सजेशन दिवची जाल्यार पुरे जणे एक 2 रावंड मॉक टेस्ट दिवका म्हणून एक मॉक टेस्ट दितना अर्ली स्टेजान आतां रिविजन फर्स्ट रिविजन बरें दितना आमकां एक आयडिया मेळटा आमगेलो करंट सिच्युएशन कसो जाल्यार आमगेलो स्टेटस कसो जाल्यार आमकां एग्जाम हँडल करूं जाता वेळ नाजाल्यार कसले जो मिस्टेक करता म्हणजे प्रेजेंटेशन ही नाजाल्यार आमगेलें प्लॅनिंग मिस जाता आसा आमगेलो 100 मार्क्स पेपर मिस जाता आसा त्या पुरो आमकां मॉक टेस्टांचो एक प्रॉपर आयडिया मेळटा रियालिटी मेळटा एग्जाम जेवची की लायक आमकां मॉक टेस्टान जावची वाडना पुरे तशी मॉक टेस्ट दिवची एक बेटर सिच्युएशन हाडटाची म्हणून मेल एक सजेशन. तशीच आमी एक 3 hours पेपराक एक प्रॉपर टायम मॅनेजमेंट आमी वय शिकयत मॉक टेस्ट मॉक गरज टेस्टान निमित्त आनी पुरो जणांक एक डिफिकल्ट पेपर म्हणून आसता सो तुमकां खंयचे पेपर डिफिकल्ट आशिल्ले आनी ते तुमी कशे टॅकल केले? म्हाका पुरे जनाल मोस्ट डिफिकल्ट पेपर जेवचे वरी ऑडिट आशिल्ले म्हळ्यार ही ऑडिट एज अ पेपर एक एग्जाम पॉयंट ऑफ व्यू सोडल्यार त्या डिफिकल्ट पेपर न्हय ते आमगेले आर्टिकलशीप म्हणटा तातूंत आमकां एक्सपोजर आसता ते मॅनेजेबल एक प्रॅक्टिकल सिनारियो पळयता मॅनेजेबल एग्जामा म्हणटा कसो म्हळ्यार ते एक ताका एक प्रेजेंटेशन नाजाल्यार मार्क्स दिवचे जाल्यार एक प्रॉपर तांगेल्या गायडलायन्स पर आसता त्या पळयतना कीवर्ड्स मॅच करका नाजाल्यार ती एग्जाम पॉयंट्स पर तशी बरोवका म्हूण आसता त्या पॉयंट ऑफ व्यू म्हणटा ऑडिट एक डिफिकल्ट पेपर म्हणून जाता विंगड प्रॅक्टिकल पेपर्स इजिली अप्रोच जाता ऑडिटा कंपेर करता तशी एक मॅक्झिमम रिविजन करूं पडोका जल्दी तितले एक एडिशनली रिविजन करता 2 आशिल्ले 3 कोन्न सोडका तेन्ना एग्जामा म्हणटा कॉन्फिडन्स येता नाल्यार तेजे नंतर एक मॉक टेस्ट दिवका तेन्ना एक बेटर आयडिया मेळटा आमकां. तशी तुमी रायटींग प्रॅक्टीस केला की ऑडिट पेपराक? वय ऑडिट पेपराक रायटींग प्रॅक्टीस केला. तशीच तुमी कोचिंग घेतला वे CA फायनलाक आनी अदर दॅन कोचिंग तुमी खंयचे रेफरन्स मटेरियल जो यूज केला की? वय हांव कोचिंग घेतला लास्ट मोमेंट म्हणटाना खंयचे जो सब्जेक्ट आतां कवर अप करूं जाय न्ही म्हणटाना हांव कोचिंग घेवन ते थोडे ओग्गी कंप्लीट करूं जावन म्हगेल्या सेल्फा खातीर म्हाका टायम दिवचे जाल्ले रेफरन्स मटेरियल बेस्ट मटेरियल कसो म्हळ्यार ICAचे स्टडी मटेरियलच त्यासून विंगड मटेरियल पळयतना कसले जो इन्फॉर्मेशन कसो जो क्वेश्चन्स मिस जावन वता जाल्यार ICA मटेरियल फायनल जावन ते सुद्दां आमकां पुरो इन्फॉर्मेशन पळय मेळटा. तशीच तुमी CA कोर्स करताना सायमल्टेनियस जावन BCom कोर्स वरेन केलेलो सो तुमी त्या BCom विथ CA कशी मॅनेज केले? फस्टाक केल्यार दोन्ही मॅनेजेबल जाता फर्स्ट लेवल पर इजी जाता एक वेळ आमी नेक्स्ट लेवल इंटरमिडिएटा पर वताना थोडे स्ट्रेसफूल सिच्युएशन जाता हांगा सुकून BCom मॅनेज करता हांगा मागीर CA तितले टायम दिवका नाजाल्यार
तवे आमकां लास्ट मोमेंटा म्हणटान हेक्टीक जाता. ताजे नंतर सेम एग्जाम्स आनीक सी एग्जाम ओट्टू क्लॅश येवचे. आज बी कॉम असल्यार पाय सी एग्जाम. तशी त्या पुराय मॅनेज करूंक एक प्रॉपर प्लॅन स्टार्टींग एक कोण दवरना तुका. तेन्ना आमकां मॅनेज करूंक इजी जाता. तशीच आर्टिकलशीप म्हणजे हे एक कोर्साचे एक मेन पार्ट. सो तुमकां तुमगेलो आर्टिकलशीप एक्सपिरियन्स सीए फायनलाक कशी हेल्प जाल्ले आनी ते एक आर्टिकलशीप एक्सपिरियन्स म्हणजे कितले अगत्य ताजे बगे डिटेल जावन सांगता काय? ह्या एक मुगेलो एक्सपिरियन्स देखून हांव सांगीत. मुगेलो इंटरमिडिएट एग्जाम जावन आशिल्ली तेन्ना आमगेलो एक ऑडिटांत एक चॅप्टर येता बँक ऑडिट म्हणून. त्या आमकां ऑलरेडी बँक ऑडिटाचो जस्ट एक थियरिटिकल नॉलेज जावन आमी एग्जाम दिवन आसतना तितली आयडिया आसना. आर्टिकलशीप जॉयन जाल्यार तशीची मुगेली टायमींग तशी आशिल्ली म्हणल्यार जॉयन जाल्यार तशीची म्हाका बँक ऑडिट एक एक्सपोजर मेळ्ळें. त्या एक्सपोजरान तूं हांव कसो पुरो शिकलो तें पुरे कनेक्ट करूं सूर जालें. तशी आर्टिकल एक्सपिरियन्स अशें एक्सपोजर अशें पर्टिक्युलर फिल्डान तुकी त्या परा लायक एक एडवांटेज आमकां एग्जाम प्रिपेरेशनाक बेस्ट. तशी डायरेक्ट टॅक्स इनडायरेक्ट टॅक्सान ते म्हाका एक्सपिरियन्स आशिल्लें. तेन्ना आतां फायनल प्रिपेरेशना टायमार म्हाका पुरे प्रोविजन्स की एक एक्ट की सेक्शन्स की कनेक्ट करूं सुलभ जावचें जालें. मागीर इनडायरेक्ट टॅक्सेशनूय तशीच ITC रिलेटेड की GSTR रिलेटेड की ते पुरे इन्फॉर्मेशन रिकलेक्ट करूं की एग्जामान ती हांव ते पर्टिक्युलर सेक्शन म्हाका शिकनी म्हणून जाल्यार म्हजो एक्सपिरियन्स जाल्या कारण म्हाका बरोवचें की सुलभ जाला. तशें आर्टिकल एक्सपिरियन्स आमी सिरियस जावन घेतल्यार आमगेले एग्जामाकी मस्त हेल्प जाता. आणि एक कसं म्हळ्यार आर्टिकलशिपाचे एक पार्ट जावन आमगेले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग म्हणून एक ICA तांगेले एक हें आसा. सो तुम्ही म्हणले तुम्ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग केला म्हणून. होय सो ताजे बगे आमगेले वीक्षकांक इन डिटेल जावन सांगता काय माहिती दिता काय? पळय सांगता. आमगेले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मुगेल्या टायमार 3 वर्स आर्टिकलशिपान तूं 1.5 years आमी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑप्ट करयता म्हण आसा. इन केस आमकां थंय एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज नाजाल्यार विंगड ऑप्शन्स एक्सप्लोर करता म्हणून जाल्यार तशी हांव म्हाका एक विंगड ऑपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोर करे फायनान्स की त्या सायड पळया म्हणून. तशें पळयतना क्रेडीट एनालिस्ट एक पोजिशन म्हाका कोटक महिंद्रा बँकान ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें. त्या एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटाना एक मोर ऑफ डेटा एनालिसीस मागीर बँकींग रेग्युलेशन फॉलो करचें काम वर्क त्या एका. तशी आमी रिलेशनशीप मॅनेजर बँकान क्लायंट्स बरो सोर्सींग करतना आमी तांगेले एक बॅकग्रावंड चॅक की तांगेले फायनान्शियल एनालिसीस की मागीर तांगेले क्रेडीट वर्दीनेस तांगेल्या क्रेडीट हिस्ट्री त्या पर चेक करून तांकां खंयची प्रॉपर फेसिलिटी दिवेत नाजाल्यार तांकां कोणी खंयचे ज्यो क्लायंटाक खंयचे फेसिलिटी दिवचे सुटेबल वे बँक ते कशी युजफूल जाता एडवांटेज कशी जाता ते पर एक रिस्क फॅक्टर आमी कन्सिडरेशन घेवन एक प्रॉपर नोट म्हणून प्रिपेर करता तांची क्रेडीट रिस्क असेसमेंट नोट म्हणून त्या पर प्रिपेरेशन करून पुरे नमनेचे डेटा एनालिसीस फायनान्शियल स्टेटमेंटाचे कंपॅरिजन पर करून मागीर तांगेले डायरेक्टर गी तांगेले फ्युचर प्रोजेक्शन्स कसो पर आसता फॉरकास्ट कसो पर आसता कित्याक म्हणल्यार तांणी कसले ज्यो बेनिफीट फेसिलिटी घेतले री त्या फ्युचर कसो ज्यो प्लॅनिंग आसता ना कसो ज्यो कॅपेक्स खातीर आसता त्या पर अंडरस्टँड करून मागीर तांगेले रेग्युलेशन तांणी कशी फॉलो करतांची त्या पर एनालायज करून आमी एक नोट प्रिपेर करून हायर ऑथॉरिटीक प्रेजेंट करतांची. तशी त्या बेसिसार क्लायंट्साक खंयचे ज्यो फेसिलिटी अप्रूव करता की नाका की तांगेल्या क्रेडीट पर कशी तांणी मॅनेज केला म्हणून प्रायर हिस्ट्री पर पळोवन त्या डिसिशनार आमगेलो रोल प्ले ते इम्पॉर्टंट जाता क्रेडिटाचे. ओके आतां इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आमी सिलेक्शन कशी करता कोणाल्या अंडर आमी करता म्हणून ताजे बगे सांगता काय? पळय आतां इंडस्ट्रियल ट्रेनिंगाक ICAचे पोर्टल आसा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंगाक ते आमी रेजिस्टर केल्यार ते सुकून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा आमी एलिजिबल आसूं तांगेल्या रिक्वायरमेंट्स वर आसतात. करंटली 2 years आर्टिकलशिपान 1 year इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेल म्हण आसा. तशें तेका एलिजिबल जातना आमी ते वचून रजिस्टर करतना आमकां थोडे कंपनीसाकून इन्फॉर्मेशन मेळटा नाजाल्यार एक्सटर्नल आमी चेक करता जाता कंपनीज पर तांगेल्या पोर्टलान पळय करियर ऑपॉर्च्युनिटीसान अपडेट दिता आसता तांची वेकन्सी आसा म्हणून
ते आमी एक्टीव जावन आसुका एक जॉयन करचे फुडें 2-3 मंथ्स एक्टीव जावन आसतना इंटरव्यू पुराय दिवचे समज येता. सो एक इंडस्ट्री ट्रेनिंग एक करचें एक एडवायजेबल म्हणून येता. रियल वर्क एक्सपिरियन्स आमकां एक आर्टिकलशीप टायमान तुजी एक्सपोजर एक मेळटा म्हणून येता. वय इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स आमकां प्रायर जावन मेळटा. वय तशेंच आतां आमगेले जुनियर्स हू आर रेडी टू जॉयन दीस कोर्स हे कोर्स आमी परस्यू करका म्हण लेगता आसता ती. सो तांकां तुमी हे कोर्सा ಬಗ್ಗೆ कसन एडवायस दिता ती तांणी कसन एक्सपेक्ट कोरयता CA कोर्सा देखून. आतां कोणेकी जो CA कोर्स करका म्हण आसल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेडिकेटेड अप्रोच आसुका. जस्ट आतां कोणेकी जो पळोवन CA करया म्हण घेता ना ते एक बॅक फायर जावचे चान्स आसता. तुमी एक डेडिकेटेड फोकस जावन कन्सिस्टंट जावन आसल्यार तुमकां खंयचेय कोर्स डिफिकल्ट जायना. इवन CA कोर्स तुमी तुमगेलें डेडिकेशन दिवका, तुमी तुमगेले थोडे सॅक्रिफायसीस करू करका. तशें म्हणटाना CA कोर्स करूंक इजी जाता. प्लस ताजें रेकग्निशन वर्ल्ड वायड आसा. लिमिटेड न्ही इंडिया मात्र म्हूण आउट ऑफ इंडिया ताजी रेकग्निशन आसा. तशी मागीर विंगड ऑपॉर्च्युनिटीज आमगे स्कोप एक नॅरो स्कोप न्ही वायडर स्कोप आसा. प्रॅक्टीस करीत जॉब करीत टीचिंग करीत अशें मस्त स्कोप आसा. तशीच आतां CA फायनलिस्ट ऑलरेडी कोण त्या फायनल लेवलार रीच जाल्यांकी तांकां तुमी कसो स्टडी टिप्स दितात. मेजर स्टडी टीप म्हळ्यार कन्सिस्टंट जावन आसुका. कन्सिस्टन्सी इज द फर्स्ट की फॉर सक्सेस म्हण तांची. तशी ते मेजर अप्रोच दवरका. मॉक टेस्ट गी रिविजन गी कसलेय आसल्यार एक प्री प्लॅन जावन मिगेल नेक्स्ट 6 मंथ्स मिगेल नेक्स्ट 12 मंथ्स ह्या डेडलायनान तूं इतली सब्जेक्ट कंप्लीट करता, इतली रिविजन कंप्लीट करता. नाजाल्यार ह्या मॉक टेस्ट ह्या पर्टिक्युलर टायमार दिवन सरयता म्हण एक प्लॅन केल्यार डेडिकेटेड जावन फिक्सड जावन आसुका. हांव कंप्लीट करता म्हळ्यार कंप्लीट करून सोडता म्हूण ते अप्रोच दवरल्यार CA क्लियर करूंक सुलभ जाता. मागीर MCQ डिस्क्रिप्टिवाक म्हणटाना एक डिटेल्ड अप्रोच दवरका. जस्ट ओवरव्यू कोण जंप केल्यार MCQ प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना एक डिटेल्ड अप्रोच दवरून स्टडी केल्यार सुलभ जाता. तशेंच आतां न्यू स्कीम ऑफ एज्युकेशन म्हणून तांणी इंट्रोड्यूस केलेलो आसा. तांतूं मस्त चेंजीस केला तांणी. अटेम्प्ट चड केला. पेपर्स आतां 8 आशिल्ले 6 म्हूण केला. तशीच ही स्पॉम म्हूण केला तांणी. मागीर ओपन बुक वयर नवे रिती रिस्ट्रक्चर केलेलो आसा. सो हे एक ओवरऑल चेंजीस वयरी तुमगेलें ओपिनियन कसन आसा. एक एक्सटर्नल व्यू पळयतना 6 पेपर्स केला इजी आसता उगी क्लियर करून सोडयता म्हण एक ओरिजिनल एक थॉट प्रोसेस आसता. ते एक्चुअली तशी देखपणा कोण स्टडी करता तांकां ताजी एक्चुअल एक्सपिरियन्स आसता. ते 2 पेपर्स कसो शिफ्ट केला SPOM म्हणतो ते आमकां क्लियर करता टायमली क्लियर करता. नाजाल्यार आमगेले CA फायनल अटेम्प्टाक एक इश्यू जाता. मागीर न्यू सिलेबसान तूं आमगेले अप्रोच एक प्रॅक्टिकल अप्रोच जेवका. जस्ट एक बाय हार्ट कोरून वच्ची की ते एक अप्रोच दवरल्यार ते बॅक फायर जाता आमकां. मागीर 30% MCQ वाडटाना एक पेपराक आमी फूल 100% प्रिपरेशन दिवन वचुका. कित्याक म्हळ्यार क्वेश्चन की चुकून येता खंयची पॉयंट प्रोविजन गी तांची म्हण आमकां सांगूं जायना. मागीर ओपन बुक IBS ओरिजिनल एकला सुलभ आसा. बुक्स एक राशी ओवर न्हू पेजस फ्लिप करून बरें येता म्हूण जाल्यार एक्चुअल रियलिटी तशी न्ही. ते वतना आमकां टायम दिला टायम आमकां उणी म्हण देख पडटा. पेजस पळोवन दिसून कंटेंट अर्थ करून बरयतना टायम वता. तशी तुमगेले प्रायर जावन फायनलाचे पुरे सब्जेक्ट्साचे एक नॉलेज आसुका. तेन्ना IBS एक पेपर म्हणटाना इजिली टॅकल करूंक जाता. इन केस जो इश्यू जाल्यार तेजून ओपन बुक म्हणून यूज करयता. ते एक जस्ट एज अ सपोर्ट म्हणून दवरयता. त्याच एक मेन सोर्स म्हणून दवरल्यार बॅक फायर जावचे चान्सेस. आतां तुमगेले CA कंप्लीट जालेलो आसा. सो तुमगेलो फ्युचर प्लॅन कसो आसा. इंडस्ट्री वचत तुमी एम्प्लॉयमेंट म्हण जाल्यार बिग 4 आसा तशेंची प्रॅक्टीस करूं येता ऑर हायर स्टडीजाचे कनेक्ट हें आसा की तुमकां प्लॅनिंग आसा की. हायर स्टडीज म्हणून मिगेला CFA करता म्हण एक प्लॅन आसा जी फायनान्शियल एनालिस्ट म्हणून. तशी ते एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट पळोवया म्हण आसा. स्टार्टींग एक 2-3 years एम्प्लॉयमेंट करून तेजे टू CFA परस्यू करून फायनान्स फील्ड एक एक्सप्लोर करया म्हणून. म्हाका फायनान्स फील्ड म्हणटाना थोडे इंट्रस्ट एक्सायटमेंट चड. मागीर ताजे नंतर ओन जावन प्रॅक्टीस की म्हूण एक ऑप्शन गो थ्रू करया. ऑल द बेस्ट तुमकां. थँक्यू. तशेंच आमगेल्या ऑडियन्साक कसले मेसेज तुमी सांगू आसल्यार सांगीत. मेजर कसो म्हळ्यार आतां आमी कसली कोर्स परस्यू करतना आमगेल्या हेल्थेक मेजर इम्पॉर्टन्स दिवका. कितली की पंत आमकां सेल्फ डावट डिसबिलीफ येता नाजाल्यार स्ट्रेस आसता. त्याक
मॅनेज करता जाल्यार तुमगेले सपोर्टिंग सिस्टम म्हूण आसता जी पॅरंट्स की फ्रेंड्स की तांगेले रिपिटेडली उलयांची मागीर कसले जो तुमगेले खातीर एक फ्री एक टायम एक स्पेंड करपा पळयता तुमगेले खातीर आतां कसले जो गेम खेळू इश्ट आसल्यार ते खेळका ना जाल्यार तुमगेले सिंगींग डान्सिंग कसो जो आसल्यार ते बरोबर परस्यू करका सी पर्टिक्युलरी पळय जाल्यार तुमी ते बरोबर परस्यू करेत टूच तशी तुमी तांतू स्ट्रेस घेवका म्हणना हेल्थ पळोवन तुमगेले कसो कोर्स आसा ते परेन तुमी अचीव करेत ಓಕೆ ನವೀನ್ ಆತು ತುಮ್ಗೆಲಗ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ಲು ವೇಳು ಏಕ ಶೇರ್ केलेलं सो ते मस्त जनाक मोटिवेशन जाता ताज निमित्ती आत तुमका ताजे खातीर हांव मस्त धन्यवाद सांगू इश्ट पावता थँक्यू म्हाका ह्या प्लॅटफॉर्म दिला जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्राक मस्त थँक्स म्हगेल्या एक जर्नी एक्सप्रेस करूंक ऑपॉर्च्युनिटी दिला लाका तशीच म्हगेल्या आनमाक म्हगेल्या भावाक मस्त थँक्स म्हगेल्या जर्नींत मस्त सपोर्ट दिवन म्हाका बॅकबोन जावन राबिलाका तशी म्हगेल्या पच्चेक बाप्पाक मस्त थँक्स केदन पुरे तांगेले नीड आशिल्ली ताणें मस्त हेल्प केला तशें म्हगेल्या प्रिंसिपल वामन कामत सराकय मागीर पुरे म्हगेले फ्रेंड्स पुरे जनाक कॉन्फर म्हाका हेल्प कोण आशिल्ले म्हगेल्या जर्नींत तांकां मस्त थँक्स म्हूण सांगता तशीच ही इतलं वेळू हे कार्यक्रम वीक्षण केलेले सक्कड वीक्षकांक वरेन हांव धन्यवाद सांगता आणि आमगेले हे एक व्हिडिओ तुमकां इष्ट जाला जाल्यार लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करात आणि वर्ल्ड कोंकणी सेंटर हांकां समेत हांव धन्यवाद सांगू इष्ट पावता हांगा आमी आमगेलो कार्यक्रम मुक्ताय करता